बिस्मार्क डायस बुडूनच गेलो. ताच्या मरणाच्या कोफुसांवाक जीएमसीन पूर्णविराम दिला. मरण बुडूनच म्हूण जीएमसीचो निमणो रिपोर्ट आयला. 2 पोस्टमॉर्टम क्रायम ब्रांचीन हैदराबादांत केल्ली विसरा टेस्ट मानशे लागसार मेळिल्ल्या बानयनावेल्या दागांचे टेस्टीचे रिपोर्ट जीएमसीक दिल्ले. दुबावितांच्यो लाय डिटेक्टर टेस्टी जातल्योच म्हूण क्रायम ब्रांच तरीकय उलोवन दाखयता. बिस्मार्काची कूड जीएमसीत निमणे संस्काराची वाट पळयता. बिस्मार्काची कूड 7 नोव्हेंबराक सांतिस्त्यो मानशे लागसार मेळिल्ली. बिस्मार्काच्या मरणाचेर वेगवेगळे दावे प्रतिदावे जाताले. तरेतरेचे आरोप प्रत्यारोप जाले. मात बिस्मार्काक बुडूनच मरण आयला म्हूण मेडिकलाच्या फायनल रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जाला. जीएमसीचो निमणो रिपोर्ट जाहीर जाला. विसेरा बानयानावेल्या दागांची टेस्ट पोस्टमॉर्टमांचो अभ्यास करून रिपोर्ट तयार केला. बानयानाचेर मेळिल्ले डाग रक्ताचे न्ही म्हूण डीएनए चाचणी जावना. डायटम टेस्ट आनी विसेरा रिपोर्टाचोय अभ्यास केला. सगळ्या रिपोर्टांचो अभ्यास करून बिस्मार्काचो खून न्ही म्हूण निष्कर्श आयला. बिस्मार्काचे कुडीचेर कसलीच जखम नाशिल्ली. ताका बुडूनच मरण आयला म्हूण रिपोर्ट सांगता. We have received the final cause of death from the panel of doctors who had conducted the post-mortem earlier. Unanimously, all doctors have come to a conclusion that the final cause of death was due to drowning and death was due to asphyxia. So, as soon as the tests were conducted, once we got the report, we submitted all this report to the doctors. We will go ahead with the lie detector test also. We'll have to look into the credibility of the witnesses. मेडिकलाच्या निमण्या रिपोर्टाप्रमाण बिस्मार्क बुडून सोपलो म्हूण कळटा. मात क्रायम ब्रांचीन चौकशी थारायल्ली ना. निमण्या खिणाक बिस्मार्का बरोबर आशिल्ल्या एकल्याची लाय डिटेक्टर चौकशी जातली. दुसऱ्या अल्पविनाची जातली म्हूण निश्चित ना. मात इतले सगळे जावनय बिस्मार्काची कूड अजून जीएमसीत निमण्या संस्काराची वाट पळयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुळावें शिक्षण मायभाशेंतल्यान जावंक जाय म्हूण शिक्षण तज्ञ सांगतात. मात गोंयांतल्या माध्यम भास चळवळीक धर्मीक रंग आयला अशें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो म्हणटा. कांय राजकारणी स्वताच्या फायद्याक कोंकणी मराठी वाद उस्तितात म्हूण ताणें आरोप केलो. साहित्यीक उदय भेंब्रेचो गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागान भोवमान केलो. सुवाळ्याक दामोदर मावजो मुखेल सोयरो आशिल्लो. कार्यावळी उपरांत मावजो मिडिया कडेन उलयलो. भुरग्यांच्या फुडारा विशीं हाजे पयलीं मनस्तज्ञांनी किंवा एज्युकेशनिस्ट एकाडेमिशियन्स हांणी पयलीं निर्णय दिल्लो आसा. आमच्या युनेस्कोन हाजेर आपले अभिप्राय दिल्लो आसा आनी ताणें घाल्ली गायडलायन्सा प्रमाणे शिक्षणाचें काम संवसारभर चलता. आनी त्या प्रमाणे प्रायमरी एज्युकेशन मुळावें शिकप हें आपले भाशेंतल्यान जावचें हें सगळें मान्य करतात. हांगा असो एक समज करून दिला की दीस इज समथींग लायक कोंकणी अगेन्स्ट इंग्लीश किंवा कोंकणी मराठी अगेन्स्ट इंग्लीश अशें न्ही. हो इंग्लिशी विरुद्धचो लढो न्ही. इंग्लीश आमकां जाय पूण खंयच्या लेवलाचेर प्रायमरी एज्युकेशन जालें उपरांत म्हणटकीर आतां हो प्रश्न असो चिगळिल्लो आसा की थोडोसो ताका कम्युनल रंग येवपाक लागला. हें दुर्दैवाची गजाल अशें जावपाक नजो. कांय राजकीय लोक जे आसात आनी राजकीय हेतून वावुरपी जे लोक आसात तांकां हे प्रॉब्लेम सुटावे जाल्ले नाकात म्हणून ते कोंकणी मराठी घेवन बसतात. खरें म्हणजे केदे व्हडली इशू आमचे मुखार आसात. दुसरे वटेन मराठी राजभाषा जाय म्हूण मराठी राजभाषा आंदोलकांनी पेडण्या बस स्टँडार धरणे धरले. आंदोलकांची 10 जानेवारीक पणजे कांपालार जाहीर सभा जावपाची आसा. मला लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरांना सांगायचं आहे की मराठीला राज्यभाषा करा आणि इतिहास घडवा. तुम्ही गोमंतकाचे शिवाजी व्हा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.